예수 그리스도 Undiaru palipunascha Namo Namo Sulbundara Sakramentantam karakcha Namo Namo Jesu Krista Undiaru palipunascha Namo Namo Sulbundara Sakramentantam karakcha Segi so Dev tu amka melong outla Dipon tu be udah ceru getla Udah wainariu tu am cekan zata Amcha mogan boron tu kasamarpita Namo Namo Jesu Krista Undiaru palipunascha Namo Namo Sulbundara Sakramentantam karakcha Chini che suk duk tuka sangok ailya Tuche tang buswon ashin hangaraunya He Jesuye amka melo tuye Tuje kurpe che denya bandar piye Namo Namo Jesu Krista Undiaru palipunascha Namo Namo Sulbundara Sakramentantam karakcha Lagi sertau somnya sattau tuji gorsa Tuche sangi rav visartau chine korsa Santu satau amin kebun tuchen darshan Sakshi tuka ami tuja pavit sparsha Namo Namo Jesu Krista Undiaru palipunascha Namo Namo Sulbundara Sakramentantam karakcha Namo Namo Jesu Krista Undiaru palipunascha Namo Namo Sulbundara Sakramentantam karakcha Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, sama teman ya Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia,
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Argand का जीवन क्रिस्तव का नाम स्तुति तुका होगा तुका वही संग वही हालेलुया 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 तुझ्या वक्तित्वात म्हणजे जिनियन तुला बढेल्यापासून अर्गादिता सुमिया जेजू तुका उपलाभ देता सुमिया जेजू वही बळ तुका गायता सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या बाबा बहिणीनो सा लॉरेसाच्या भक्तिकानो आम्ही पास्कांच्या आष्टोवा वेळार दी ईस्टर ऑक्टेव आनी ह्या हप्त्याच्या ब्रेस्तारा दिसा ह्या सकाळच्या वेळार हांगासर जिवंत क्रिस्ताचो उजवाड भोगूंक जिवंत क्रिस्ताचो उजवाड आमच्या काळजांनी आमच्या मोतींनी आमच्या व्यक्तित्वांनी आमच्या जिवितांनी आमच्या हर एका मेटांनी आमच्या हर एका निर्धारांनी आमच्या हर एका चिंतनांनी आनी हर एका उतरांनी जिवंत क्रिस्ताचो उजवाड भरूंक जिवंत क्रिस्ताची सकत जोडून घेवच्याक जिवंत क्रिस्ताची समीपाई भोगच्याक आमी हांगासर जमलेलीं आसा आयलेलीं आसा ह्या आमी ह्या मागण्यांत वेगवेगळ्या रुपांनी ऑनलायन आमी वांटेली जाते आसा जिवंत क्रिस्त आमकां आपलें दर्शन दिवं दी आपली समीपाई भोगूंक आमकां फावो करून दी आपलें स्पर्श आपलें दर्शन आमकां मेळोवंक तो आमकां फावो करून दी अशें आमी जिवंत क्रिस्ता लागीं मागया जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमच्या सांगाता पवित्र येवकारिस्ताच्या रुपार पवित्र वुंड्याच्या रुपार आमच्या सांगार सदांच आमच्या सांगात आसून आमकां सांगात दिता आमच्यो मोती उजवाडान भरता आमची चिंतना उजवाडाची जायशीं करता आमची उतरां उजवाडाची जायशीं करता आमचें नडतें आमचें जिणये रीत आमच्या जिणयेची विधान मेथडॉलॉजी सगळें उजवाडान जिवंत क्रिस्ताच्या उजवाडान भरलेले बरी आमकां सोमी फावो करता असल्या आशेन असल्या अपेक्षेन असल्या मागण्या संगी आमी हांगासर जिवंत क्रिस्ता लागीं सोमया लागीं आमी हांगासर आयल्या मोगळा सोमया ह्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता तुजे लागीं कोण आयलीं तुका सोदून कोण आयले ते सगळे तुज्या दर्शनांत पवित्र जावन तुज्या स्पर्शान नवेपणान भरून तुजो उजवाड भरलेले आनी भरलेली आनी नवी मनशां जावन तांणी तांचें जिवीत मुखारलेलें तांचें मिसांव मुखारलेलें ह्या सगळी व्यक्तित्वांक पासून तुका अर्गां दिता आसतना तांकां नवेपणान भरलेल्या पासून अर्गां दिता आसतना ह्या वेळार ह्या पास्काच्या आष्टोवा वेळार ह्या ब्रेस्ताराच्या सकाळच्या आदेसार हांगासर तुज्या सामकार येवचो अवकाश म्हाका मेळ्ळेल्या पासून वो संदर्भ सुयोग म्हाका मेळ्ळेल्या पासून वो एक बरो वेळ म्हाका मेळ्ळेल्या पासून हांव अर्गां दिता तुका आमी अर्गां दिता तुजी स्तुती आमी गायता सांगात आमी म्हणया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू होकळाप तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वैभव तुका सोमया जेजू वैभव तुका सोमया जेजू वैभव तुका सोमया जेजू वैभव तुका सोमया
सोम्यान जिसू स्तुती तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जिसू स्तुती तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जिसू वाकणणी तुका सोम्यान जेजू वाकणी तुका सोम्यान जिसू वाकणणी तुका सोम्यान जेजू वाकणी तुका सोम्यान जिसू जय जय तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जिसू जय जय तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जिसू महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जिसू महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जिसू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परत एक पोटी नमो नमो जेजू क्रिस्ता हाचें कोरस आमी गावन सोम्याक आमी नमन करया सोम्याचें आराधन आमी करया हाचें कोरस परत एक पोटी सकडी आमचे काळीज आमचे मन आमचे कूड आमचे हात पाय आमचे सगळे व्यक्तित्व सोम्याक मेळोवंक न्हू सोम्याक भोगून सोम्याचें आराधन आमी करया उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या आमच्या सोम्याक सक्रामेंतान आमकां सदांच राखोन आसच्या आमच्या सोम्याक जिवंत क्रिस्ताक परत आमी नमान फाटोवया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या सर्व काळजां सर्वेस्परागर गांदितलो सर्व काळी सर्वेस्परागर गांदितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडार आसतली किर्तनकार म्हणटा 34 किर्तन पयली व्हड तुका अर्गां दिता देवा सर्वेस्परा तुका अर्गां दिता देवा सर्वेस्परा तुझे नाम सदांच उलो मारता 70 किर्तन पयली बोळो किर्तनगार अशें गायता आमी सोम्याची स्तुती गावच्याक आज हांगासर आयल्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आमी पास्कांच्या आठोवांत वा आश्टोवांत आसा तशें म्हणटच आमी ह्या आराधना वेळारी जिवंत क्रिस्ता केंद्रीत जावन सोम्याच्या सांगातांत सोम्याचे कृपेंत आमी सोलोवंक प्रयत्न करया जिवंत कर क्रिस्त उजवाडली मोत अशें एक टॅगलायन आमच्या मतींत आसो जिवंत क्रिस्त उजवाडली मोत रिजन क्रायस्ट एनलायटन्ड मायंड कोण एकलो बागील वावयतालो व्हडलें बागील वावून व्हरतालो मागीर वाटेर कोणी विचारलें कितें बागील वावून व्हरताय की म्हण ताका तो म्हणलो बागलाची सावी भायर पडल्या देखून बागील वावून व्हरता म्हणून खाल्या खातीर न्ही नवी सावी करच्या खातीर बागील वावून व्हरता बागील काडन वय गी सावी कशी भायर पडल्या बागील भायर पडल्या 17 घर म्हणे मागीर घरा भितर वचोंक जावचें ना तें कांय टेन्शन ना हांवें घरांत जनेल उक्त्यान दवरून आयला म्हणलो एक बागील भायर पडल्यार व्हडना टेन्शन ना घरा जनेल उक्त्यान दवरून आयला म्हळ्यार ताची मोत बागील ना जाल्यार वचोंक जाता म्हणना ताची मोत अर्द्यार रावल्ल्या बरी आसा बागील आनी सावी म्हणल्याचेरच ताची मोत आसा कितें घर कितें घराणें या कितें थंयसर कितें जाता रियलिटी टेस्ट नातल्ल्या बरी जाता मोत थोड्या फावटी उजवाड नातल्ली मोत काळोखांत आसली मोत अनकारांत आसली मोत तशी जावची साध्यता आसा जेजूच्या आपोस्तोली सादारण तशेंच जालें थोड्या फावटी तांच्या लागीं सोम्यान दिल्लें PPT आसलें आमचें पावर पॉयंट न्ही तांचें PPT दुसरें P फॉर पॅरेबल्स सोम्यान शिकयल्ले वपारी आसल्यो सोम्यान दिल्ल्यो बासावणी आसल्यो प्रॉमिसस T फॉर टिचींग सोम्यान शिकयली शिकोवन तांचे लागीं आसली तितलें मात न्ही सोम्यान केल्लीं असर्यां विजबिदां सगळीं तांणी पळयल्यान सबारशी तरी तांची मोत काळोखांत उरली तरी तांचे दोळे बांदलेल्या बरी जाल्ले तांकां वळख मेळ्ळी ना लुकाची सुवार्ता 20:4
आवस्वर 16वी ओळ. तांचे दोळे बांधलेले बरी जाल्ले, तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. सगळी मोत उजवाड नातल्ल्या बरी, बांदल्ल्या बरी, काळोखांत आसल्या बरी जाली. तांची तोंडां बावुल्ली, सगळें तोंडासो व्यक्तित्वासो मुखामळासो चारोत गेला. तोंडां बावुल्ल्या बरी, भितर काळोख भरतना बैल्यान तोंडां बावुल्ल्या बरी जातात. सद्यात आसा आमची तोंडां बावुल्ल्या बरी, कांय ना, सगळे संवसार म्हज्या माथ्यार दोन वावयल्ल्या बरी. जिवंत क्रिस्ताक मेळिल्ले जिवंत जावन आसतात. जिवंत क्रिस्ताक बगुल्लीं जिवंत जावन आसतात. तोंडार एक हांसो ना, तोंड लांब जाला, चाप्पे जाला, बावुल्लें जाला. कोणाय मुखार कोण आसा म्हूण कळना. दोळे बांदिल्ले बरी, भितरले भायले दोळे मात आंतरीक दोळे, इंटरनल आयज, इंटरनल सायट सगळे बांदिल्ले बरी जाला. देखून मोत काळोखान भरलेले बरी जाल्या. आगोस्टीन म्हणटा, सांत आगोस्तीन म्हणटा, टू बिलीव इज टू बिलीव वॉट आय हॅव नॉट सीन. बाबार्थ म्हळ्यार हांवें कितें पळोवं ना तें पाती येवचें, तितलें मात्र न्ही. बाबार्थाचें इनाम म्हळ्यार जें कितें पाती येता तें म्हाका पळोवंचातलें एक भाग. बाबार्थ म्हळ्यार कितें, दिसना तें हांवें पळोवचें आनी पाती येवचें, दिसनातलें पाती येवचें. आनी बाबार्थाचें इनाम म्हळ्यार जें कितें पाती येता तें म्हाका दिसता. Faith is to believe what I do not see. But the reward of the faith is to be able to see what I believe. देखून जिवंत क्रिस्त ताच्या आपोस्तलांक, शिसांक, पाटलावदाऱ्यांक मेळटा आसतना तांकां पयलें समजलें ना, पूण उपरांत तांची मोत उजवाडली जाली. तांचें व्यक्तित्व उजवाडलें जालें. पास्क परब उजवाडाचें फेस्त म्हणटात. आमी ल्हान आसतना चिंचारलें. नातालांचें फेस्त म्हळ्यार किडी मुयांचें, चिप्साचें आनी पापसाचें फेस्त म्हणून नातालांचें फेस्त म्हळ्यार. मागीर मोंती फेस्त म्हळ्यार तें दुसऱ्यांत, तातूंत अमकार कडी, ए फॉर आंबाडे, बी फॉर बेंडे, सी फॉर कांदे, डी फॉर देंटो, हें पुरा, दुसऱ्यांक आयना. मोंती फेस्त म्हळ्यार तले ABCD, अळसांडे, भेंडे, पडवळी, घोसाळी आनी अलें पुरा. मागीर पास्कांचें फेस्त म्हळ्यार आमकां एक उजवाडाचें फेस्त. व्हडलो उजो, व्हडली वात, ती आमी आलतार भुरग्यांनी काणोवचें टेन्शन पडटा की घालेंगी, पडटा की घालेंगी, एकच वात पडटा नाल्यार वातेचें मेण पडटा की घालेंगी म्हण तें टेन्शना. ताच्या मदें सांतांची नांवां येतालीं मस्त. सांत आंद्रू, सांत पेद्रू, सांत लियांव आनी बरं, आनी म्हज्या बाबाचें नांव येता की ताच्या बाबाचें नांव येता की म्हण आतां तें ना. पूण हलें पुरा एक उजवाडाचें फेस्त तें. सगळ्यांनी वाती काणोवच्यो, त्या वातेचें मेण पडटा की म्हण बेन दिसचें परत्याक. हें सगळें उजवाडाचें फेस्त. मोत उजवाडलेली जाली. तांकां दोळे तांचे बांदिल्ले बरी जाले. तांकां वळख मेळिल्ली ना. तांची तोंडां बावुल्लीं, सगळीं निस्तेज जाल्लीं. पूण केदाळा स्वामी तांकां भेटलो. तांचे दोळे उक्ते जाले. तांकां वळख मेळ्ळी. तांची तोंडां सुबुल्लीं आनी समाधानेन भरिल्लीं आनी संतोशान भरिल्लीं जालीं. ती जिवंत क्रिस्ताची ती एक इफेक्ट, एक प्रभाव. उजवाडलेलें व्यक्तित्व, उजवाडलेलें मोत. आज आमकां मायेत मस्त मेळटा, कितली जाय. युट्यूबार जावं, ChatGPTर जावं, गुगलार जावं, जेमिनीर जावं, आनी खंय कितली इन्फॉर्मेशन मेळटा. पूण जिवंत क्रिस्त इन्फॉर्मेशन न्ही, ट्रान्सफॉर्मेशन हाडटा. ट्रान्सफॉर्मेशन, नवेपण हाडटा. मायेत न्ही, नवेपण. मायेत आमच्या लागीं कितलीय मेळटा संवसारांत. कांय ना, एक बुत हांव नामल्यार सगळ्या संवसाराची मायेत एका टॅबाचेर, एका मोबायलाचेर येता. पूण जिवंत क्रिस्त आमकां निजन मायेत आसा. जिवंत क्रिस्त आमकां ट्रान्सफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन, आमकां नवेपण हाडटा. हार्ट हॅज इट्स रिजन्स
which reason may not understand काही काळजाक जी कितें ते राजाव आसा आमच्या राजावाक तें समजना जावंक बरो जिवंत क्रिस्त कोण कितें केदाळा खंय कोण मेळ्ळो म्हूण तांकां समजलें ना पूण खंयच्या वेळार तांचें जिवंत क्रिस्त असो स्पर्श उजवाड तांच्या मोतीन काळजान रिगलो ताची जिवंत क्रिस्ताच्या त्या सत्तेची किरणां तांच्या व्यक्तित्वान रिगली ती मनशाय जिवंत जाली दोळे उक्ते जाल्ले तांची काळजां पेटल्ल्या बरी जाली तांचे मोत उजवाडल्या बरी जाली तांची दिश्ट नवी जाली तांचे विजन नवे जाले तांचे निर्धार डिसिशन नवे जाले उजवाडाचे जाले तांच्या जिणेची मेथडॉलॉजी विधान नवे जाले तांच्या मिसावाची रीतच नवी जाली तांचे जिणींत नवी जाली येदोळ हिस्ट्री आसली जिवंत क्रिस्त तांकां मेळिल्ल्या उपरांत हीज स्टोरी जाली हीज स्टोरी ताचे व्यक्तित्व तांचें जालें येदोळ काल हिस्ट्री आली खलिंगी गणित आसली पूण हीज स्टोरी जाली जिवंत क्रिस्त तांकां भेटता आसतना हीज स्टोरी हीज मायंड तांचें जालें ताची मोत तांची जाली ताचें चिंताप तांचें जालें ताचें उतार तांचें जालें ताचे जिणेचें विधान मेथडॉलॉजी तांची जाली हीच स्टोरी जाली खाली हिस्ट्री गणितां घटना न्ही ताची जिविताची रीत हांची जाली तें मोत उजवाडलें म्हळ्यार तें आमी जेजू एक उजवाड जावन जेजू आमचें एक हालेलुया जावन आमच्या जिणेक एक नवेपण जावन आमच्या थंय आयला जाल्यार ताचें ताचो उजवाड आमी गावया गीत 60 आनी 7 जेजू हालेलुया तुमचे बुकांत पेज संख्या 46 46 उभी रावया Gesù, alleluia, 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 Gesù, alleluia. Tane lang piyong dita Gesù, Gesù, okay lang kaong dita Gesù, Gesù, Adhar sote lang dita Gesù, Gesù, Rarte lang guson dita Gesù, जेजू Tane lang piyong dita Gesù, जेजू okay lang kaong dita Gesù, जेजू Adhar sote lang dita Gesù, जेजू Rarte lang guson dita Gesù, जेजू Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. Patkan kusodun ay lo Gesù, जेजू Patkan somog ke lo Gesù, जेजू Patkan apong ay lo Gesù, जेजू Kursar chiu di lo Gesù, जेजू Patkan sodun ay lo Gesù, जेजू Patkan somog ke lo Gesù, जेजू Patkan apong ay lo Gesù, जेजू Kursar chiu di lo Gesù, 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 alleluia, Gesù, alleluia, Gesù,
Alleluia, Gesù, Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. अर्गान तुका सोमिया जेजू, अर्गान तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, आनंद तुका सोमिया जेजू, स्तुति तुका सोमिया जेजू, वैभव तुका सोमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सांगाता तू राव सोमिया जेजू. आमची मत उजवाडाय, आमची चिंतना उजवाडाय, आमची उतरा उजवाडाय, आमच्या जिनियेची रीत उजवाडाय, आमच्या जिनियेचे विधान उजवाडाय. आमच्या हर एक मेट तुझ्या जीवनपणाच्या उजवाडांत भरू. आम्ही चिंचे हर एक चिंता तुझ्या जीवनपणाच्या उजवाडांत भरू. आम्ही उलोवचे हर एक उतार सोमिया तुझ्या उजवाडांत भरलेले उतार जाय शेकर. म्हणजे जिनियेचो हर एक निर्धार सोमिया तुझ्या उजवाडांत भरलेलो निर्धार आमचो जाय शेकर. म्हणजे जिनियेचे हर एक मेट हर एक पाऊल तुझ्या उजवाडांत भरलेले जाय शेकर सोमिया. म्हणजे जिनियेचे हर एक रीत रिवाज हर एक विधान हर एक घडी तुझ्या उजवाडांत भरलेली जाऊन तू चले सोमिया. अर्गान तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, वंदन तुका सोमिया जेजू, स्तुति तुका सोमिया जेजू, वाकणणी तुका सोमिया जेजू, कोगळाप तुका सोमिया जेजू, जय जय तुका सोमिया जेजू, जय जय तुका सोमिया जेजू, कोगळाप तुका सोमिया जेजू, कोगळाप तुका सोमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जिवंत क्रिस्ताक उलो मारूंक हर एका वेळार आमकां आपयल्यांत. खंयसर भें आसा त्या वेळार आपोस्तालांनी सोमियाक उलो मारलो. खंयसर घुस्पड आसा आपोस्तालांनी सोमियाक उलो मारलो. खंयसर तांकां गोंदळ दिसलो त्या वेळा तांणी सोमियाक उलो मारलो. आमी संपूर्ण जामच्याक सोमियाक आमी उलो मारूंक जाय. देवान आपल्या सारक्यासो आमकां रचला तरी, आपल्याच मोगान आमकां चलयलां तरी आमी ताच्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक सोमियाक आमी उलो मारूंक जाय. ताचो मोग आमी जियेचे जाल्यार सोमियाक उलो मारून ताच्या सांगातांत आमी तो जियोंक जाय. आमची उतरां आमच्यो करण्यो देवा संगी भागीदार जावच्या बरी जावंक जाय. तर ह्या वेळार आमी गावया उलो मार. जिवंत क्रिस्ताक आमी उलो मारया. उलो मार देवाक तुज्या उलो मार. अस्तित्व तुजें तो जावन आसा संपूर्ण जावच्याक उलो मार. 550 गीत 80 आणि 8 उलो मार. उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. सांगा म्हणूया उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा. अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा. उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. उलोमा उलोमा
देवाक तुझ्या उलोवपाक. देवान आपल्या सारक्या रूपान, देवान सारक्या रूपान रस्त्यान तुका वरत्या मोगान, वरत्या मोगान दिवून दैवीक जीव तो तासो, दिवून दैवीक जीव तो तासो केलो तुका राय सृष्टेचो, केलो तुका राय सृष्टेचो. उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा, उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. पुत्रान आणि करण्यान तुझ्या, देवा संगी सहभागीदार, वाडोंक सोम्यान जिणयेन तुझ्या, वाडोंक सोम्यान जिणयेन तुझ्या जावच्याक तुवें ताचे परी, जावच्याक तुवें ताचे परी. उलोमा उलोमा तुझ्या उलोमा, उलोमार उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. सुखा दुखान कष्टा नष्टान, देवाक तुझ्या उलो तुमार, भोगच्याक शांती मेळच्याक आदार, भोगच्याक शांती मेळच्याक आदार देवाक तुझ्या उलो तुमार, देवाक उलो तुमार. उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा, उलोमा देवाक उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा, देवाक तुझ्या उलोमा, देवाक तुझ्या उलोमा. आणि एक टॅगलाईन आमच्या मतींत आसूं, जिवंत क्रिस्त समजाल्लें सत, जिवंत क्रिस्त समजाल्लें सत. तुम्ही म्हज्या उतरांक काळजाशात जाल्यार, तुम्ही म्हज्या उतरांक काळजाशात जाल्यार तुम्ही म्हजे शिस जातल्यात. आणि सत तुम्ही जाणा जातल्यात, तितले मात न्ही सत तुमकां सुटका दितलें. जुवांवची सुवार्त 8वा स्वार 30 आनी 2 वळ, जॉन 8:32. जर तर आमी क्रिस्ताचे शिस जाताबो, क्रिस्ताचे फाटलावदार जाताबो, क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान आमी फाटलाव करताबो, ताचे उतार आमी आयकताबो, ताचे उतार आमी स्विकार करून जियेता, आमी सत जाणा जातले. सत आमकां सुटका दितलें. We will know the truth and the truth will make you free. आमच्या लागीं खंयच्योय बंदोरी आसूं, कितें आमकां बांदून आसूं, खंयच्याय तराच्यो संकळी आमकां बांदून आसूं, खंयच्याय तराच्या दाबावांनी आमकां बांदून आसूं, खंयच्याय तराच्या कती पिडेनी आमकां बांदून आसूं,
खंयच्याय तराच्या गाथान आघातान मोडलेल्या संबंधांनी आमकां बांदून आसो, पूण त्यो सगळ्यो बंदड्यो, त्यो सगळ्यो संकळी सत सोमी जिवंत क्रिस्त सोडयतलो, फुटयतलो आनी आमकां संपूर्ण सुटकेची मनशां जावन चलयतलो. पूण सत एकच ताणें समजोंक जायना, अडकळी आसतातच. जेजूच्या आपोस्तालांची आनी पाटलावदारां लागीं तांचें व्यक्तित्व, तांणी चलयली वाट पळयतना तांकां साबार अडकळ्यो आसल्यो. जिवंत क्रिस्ताक फातयोवंक, समजोवंक, स्विकार करूंक, सोमयाचें जिवंतपणाचें सत समजोवंक तांकां अडकळी आसल्यो. एक रुपान ताका 3G ऑब्स्टेकल्स म्हणी आस. 3G ऑब्स्टेकल्स. आमचें 3G दुसरें, 4G 5G कितलें आसूंक पुरो, हें 3G. पयल्यान पयलें गोश्ट, जी फॉर गोश्ट मेल्लें. जिवंत क्रिस्ताच्या बदलाक तांकां मेल्लें दिसलें. जीव आसल्या क्रिस्ता बदलाक मेल्लें दिसलें. गोश्ट उजवाडा बदलाक काळोख दिसलो. धैर्या बदलाक भिरांत दिसली. जी फॉर गोश्ट. रियालिटी कितें ना थंयसर. जिवंत क्रिस्त कितें रियालिटी आसा, वाचता वाचता पूण तांकां गोश्ट दिसले, मेल्लें दिसलें. मेल्लें गाय म्हणलें, तल एक बोगाप तांचें जालें. एक अटकळ. आमकां खंय जीव आसा, बरेपण आसा, भलायकी आसा, बेसांव आसा, थंयसर तें दिसच्या बदलाक मेल्लें राग आनी हगें यंत दिसता जाल्यार, दुबावतो दिसता जाल्यार आमकां एका तराचें मेल्लें दिसता. जिवंत क्रिस्त मेल्लें न्हय, जिवंत क्रिस्त. दुसरें गार्डनर. G2 फॉर गार्डनर. तोटासो वावराडी वा माली म्हूण तिणें चिंतलें. जिवंत क्रिस्त मेळटा आसतना, भेटता आसतना तोटासो माली म्हूण तिणें चिंतलें. मरयेन मागदालेच्या मरयेन तोटासो माली. द गार्डनर. आमकां क्रिस्त दिसना, कोणगी दिसता, तोटासो माली दिसता, आनी कोण वावराडी दिसता, आनी कितें दिसता, आनी कितें समजता, आनी कितें दिसता. क्रिस्त दिसना. आमच्या मुखार एक व्यक्ती आसा, क्रिस्ताच्या मुखामोळ दिसच्या बदलाक एक दुस्मान दिसता. ह्या एकलो कोणी वैरी दिसता, ह्या कोण एक सोर लुटकार म्हूण दिसता. आनी तिसरें ग्लोब ट्रॉटर वा एक भोंवतलो कोणगी एकलो प्रवासी यात्रीक. लुकाच्या 26व्या वासवारान 24 लूक. तांच्या सांगाताच क्रिस्त, जिवंत क्रिस्त समकोन वेताना तांकां कोणगी एकलो परकी, कोणगी एकलो वाटेन वेतलो. तूं कितें कांय समजनातलें बरी, ह्या गांवाक कांय नो गाय, कोणगी एकलो तूं खंय धांवन आयलाय म्हणल्यार बरी. तांकां जिवंत क्रिस्त दिसना. कोणगी दिसता, कोणगी परकी, कोणगी यात्री, कोणगी प्रवासी, ग्लोब ट्रॉटर. संवसार भोंवतलो कोणगी एकलो दिसता. हळू उपरांत तांकां जिवंत क्रिस्त दिसलो. जिवंत क्रिस्त भेटलो. जिवंत क्रिस्ताची भेट जाली. जिवंत क्रिस्ताक समीप आयत आनी भोगली. सत तांकां समजालें. थोडे फावटी समजोंक कश्ट. कोण एकली गो बायलां, बायलेन गोवाक एक नवेंत नांव दिलें, गोल गुंबाज म्हणून. कालें आपणें गोल गुंबाज म्हूण आपोवचें. मागीर न्हवऱ्याक गोवाक कालें की समजलें, ही काल्याक म्हाका गोल गुंबाज म्हूण आपयता. मागीर एक दीस विचारलें, तूं काल्याक म्हाका गोल गुंबाज म्हूण नांव दवरलें. आळे गोल गुंबाज आसता बिजापुरांत. थंयसर काले म्हळ्यार एक फावटी सांगल्यार 7 फावटी इको जाता. थंयसर 7 फावटी प्रतिध्वनी जाता. तुका एक फावटी सांगल्यार समजना. थंय म्हणी यागी, हांगा म्हणी यागी, ते म्हणी काले म्हणी करी. एक फावटी सांगल्यार समजना, 2 फावटी सांगल्यार समजना. देखून तुका हांवें गोल गुंबाज म्हूण नांव दवरलां. तुका 7 फावटी सांगचें पडटा. तुका समजायचें जालें, देखून हांवें तुका गोल गुंबाज म्हूण नांव दवरलां म्हणलें. मागीर टेन्शन जालें. हो थोडे फावटी आमकां सत समजना. पूण
सत समजायचे सुमयान मात्र आमकां महिमेचो देव आमकां सत समजोवन दी. देखून महिमेच्या देवाक काकुळतेच्या सागोराक संतोषान ना वाडून आमकां सत शिकयल्ल्या पासत ताचें भजन आमी करून ताचें कीर्तन गावून या पास्क काळाचो संतोष आमी गावुया. महिमा देवाक काकुळतेच्या सागोराक संतोषान आमी ना वाडया. गीत 80 आणि 5 85 महिमेच्या देवाक 50 आणि 5. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरात संतोषान आम्ही नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरात संतोषान आम्ही नावडया. भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया. भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया. दैविक सक्तीन मनशाक भरलो दिवून सनवाय ताका. दैविक सक्तीन मनशाक भरलो दिवून सनवाय ताका. पवित्र राजाक ताच्या केलो ताका वारिसदार. पवित्र राजाक ताच्या केलो ताका वारिसदार. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया. मनशांसमोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो. केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो. आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो चिसून हो संसार. आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो चिसून हो संसार. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया. भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया. भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सांगा आम्ही म्हणूया. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वाकणनी तुका सोमिया जेजू. Ergan tuka sumyan Jesu. अर्गां तुका सोमिया जेजू. अर्गां तुका
somian Jesus. Oglap tuka somian Jesus. Oglap tuka somian Jesus. Oglap tuka somian Jesus. Oglap tuka somian Jesus. Stuti tuka somian Jesus. Stuti tuka somian Jesus. Stuti tuka somian Jesus. Tuti tuka somian Jesus. Jesus. Wakanni tuka somian Jesus. Wakanni tuka somian Jesus. Wakanni tuka somian Jesus. Wakanni tuka somian Jesus. Waibaw tuka somian Jesus. Waibaw tuka somian Jesus. Waibaw tuka somian Jesus. Waibaw tuka somian Jesus. Man tuka somian Jesus. Man tuka somian Jesus. Man tuka somian Jesus. Man tuka somian Jesus. Naman tuka somian Jesus. Naman tuka somian Jesus. Naman tuka somian Jesus. Naman tuka somian Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्या बाबा बहिण सत समजावंक कष्ट सत घट्ट ते समजावंक कष्ट आपोस्तालांकी समजावंक कष्ट जाले देखून परत आनी परत ताजे हात सोमयान दाखयले ताचे गाय सोमयान दाखयले ताचे उतर परत परत तांकां सांगूंक प्रयत्न केले तांच्या सांगाता खाण जेवण स्वीकार करूंक प्रयत्न केले तरी तांकां दुबाव जालो तरी तांकां कश्ट जाले तरी तांकां सत समजोवंक एका साणें जालें ना देखून आमी संवसार आज कश्टांचें वास्तव सत घेवंक नाका संवसाराक खंयचे सलिसायाचो वांटो आसा त्यो जाल्यार बरो खंयचे सुलाभाच्यो रिती आसा त्यो जाल्यार बरो सत घेवंक कश्ट समजोवंक म्हणच्या वरवीं सत घेवंक कश्ट स्विकार करूंक कश्ट जिवंक कश्ट पूण सोमयान कुर्साच्या मरणाचें आनी कश्टांच्या वाटेचें सत स्विकार केलें परगटलें परत परत तें शिकयलें आनी तें स्विकार करून तो जियेल्लो देखून तो संपूर्ण सताचें व्यक्तित्व सताचो मनीस जालो आनी संपूर्ण सुटकेचो मनीस जालो आनी तोच सोमी संपूर्ण सताचो मनीस संपूर्ण सुटका भोगुल्लो मनीस आमकांय सत शिकोवन दी आमकांय सतान आमकां सुटकेन भरून दी अशें आमी मागया पवित्र आत्मो आमकां सताक पावयता सोमयान बसायिल्लो दातार जावन बसायिल्लो मजतदार जावन बसायिल्ली सकत जावन आमकां दिल्ली जिवंत क्रिस्तान ती आमकां खंडीत सता करून पावयतली सतांत जियोंक आमकां शिकयतली आनी सताचें स्विकारणी करूंक आमकां पवित्र आत्मो सक्तेन भरतलो तर पवित्र आत्म्याक आमचे लागीं देवोंक आमी आपोवणें दिवया 164 पवित्र आत्म्यान देवोन ये दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये देवोन येवन नवें जिवीत सताचें जिवीत आत्म्या म्हाका फावो कर सोम्या तुजी समजणी तुजें समाधान तुजें साथ देणी तें सगळें विश्वासान हांवें जियोवच्याक म्हाका फावो कर पवित्र आत्म्या गीत 164 पवित्र आत्म्या देवोन ये 590 आनी 96 पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये आमचे हात आमी उबारुया साथीदार आमचे हात आमी उबारुया पवित्र आत्मा आमच्या लागीं येसो ये पवित्र आत्म्या नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये दी तूं म्हाका तुजी समजणी शांती समाधान जियेवची न्ही
दाड तू मोचे तुझी साथेनी सेवक जाऊनची विश्वास पोनी पवित्र देवोके दैविक सत्तेन म्हाका मोरोके पवित्र देवोके नवे जीवित म्हाका लाभोके अस्कतेल्यांक तू सौकासायला बोय रडतेल्यांक तू बुसावण लाभोय तकलेल्यांक तू विशेव लाभोय काळजां आमची तुझ्या मोगान पेट दैविक सत्तेन म्हाका मोरोंके पवित्र देवोके नवे जीवित म्हाका लाभो पवित्र देवोके दैविक सत्तेन म्हाका मोरोंके पवित्र देवोके नवे जीवित म्हाका लाभोके नवे जीवित म्हाका लाभोके नवे जीवित म्हाका लाभोके आम्ही सगळी आमच्या व्यक्तित्वापासून आम्ही मागया आमच्यापासून आम्ही मागया आमच्या कुटुंबातल्या सगळ्यांपासून आम्ही मागया भोव मोगळा पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये आमकां तुज्या जाणवायेन तुज्या संतोषान तुज्या समजणेन आमकां तूं भरू आमची हर एक चिंतना उतरां कर्ण्यो जिणेची रीत हर एक निर्धार तुज्या सक्तेन तुज्या उजवाडान भरलेले जावन आमकां आसतले हे पवित्रात्म्या आमची काळजां तुज्या आत्म्यान तूं भरू आमची मोना तुझ्या आत्म्यान तू भरू आमचे व्यक्तित्व तुझ्या आत्म्यान तू भरू आमचे हर एक मेट तुझ्या आत्म्यान तू भरू आमचे कुटुंब तुझ्या आत्म्यान तू भरू पवित्र आत्म्या आमचे हर एक वाट हर एक निर्धार हर एक पावल हर एक घडी तुझ्या आत्म्यान तुझ्या सक्तेन तुझ्या जाणवायेन तू भर सोमया आनी आमकां समजणेची सत स्वीकार करची सत समजली सत जियोवची व्यक्तित्व नाव सलय तुझ्या पवित्र नावा मुखांतर आमेन बसया मोगाच्या भक्तिकानो भावानो बहिणीनो खंयच्या घडये खंयच्या वेळार जिवंत क्रिस्तान आमची मोत उजवाडायल्या खंयच्या वेळार जिवंत क्रिस्तान आमकां सत उगडाफे गेला आमी पयल्यांच्या बरी आसोंक साधना आमची चिंतना पयल्यांच्या बरी वांकडी चिंतना आसोंक साधना आमची उतरां पयल्यांच्या बरी भुतळ उतरां जावंक साधना आमच्या जिणेचें विधान वांकडें तिकडें मेळकुरें खंडीत जावंक साधना तें नवें जातलें खंडीत किर्तनकार 40व्या किर्तनान म्हणटा दुसरी तिसऱ्या बोळींनी किर्तनकार आमकां म्हणटा नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो नासाच्या फोंडांतलो म्हाका ताणें भायर काडलो चिखलाच्या कोणांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो चिखलाच्या कोणांतलो नासाच्या फोंडांतलो चिखलाच्या कोणांतलो म्हाका ताणें वयर काडला तितलें मात न्ही कटपार ताणें म्हजे पांय दवरल्यात आनी म्हजीं पावलां ताणें तिर्क केल्यांत वयर काणसोण सोडूं ना परते आडे फोडोनी म्हणून कटपाचेर म्हजे पांय दवरून म्हजीं पावलां तिर्क केल्यांत अखंड केल्यांत परत त्या फोंडांत आनी चिखलाच्या कोंडांत पडून येतले बरी तितलें मात्र न्ही म्हजे पांय कटपार रावोन तिर केल्यात मात्र न्ही किर्तन 40 बोळ 3
एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां. एक नवें गीत, ए न्यू हिम हॅज बीन पुट इन माय माउथ. एक नवें गीत म्हज्या तोंडाचेर घालां. आनी आमच्या देवाक एक स्तुती गीत. येदोळो नेगेटीव आसुल्लो, खोडीगुलपणी आसुल्लो, नकारात्मक आसुल्लो, दुस्मानकायेन आसुल्लो, आनी एकल्याक येठून आसुल्लो, आनी एकल्याक ताचे 12 ब्रेस्तार चिंतून आसुल्लो, आनी एकल्याक हिणसून आसुल्लो, पूण आमच्या देवाक एक नवेंच गीत म्हज्या तोंडान घालां. नवोसो मनीस हांव जालां. तितले मातें जायतो लोक हें पळयतालो आनी भियेतालो आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतालो. पोणांतावन कोणांतावन चिखलांतावन वयर काण कटपार म्हजे पांय म्हजी पावलां घट्ट दवरनो. एक नवें गीत म्हज्या तोंडाचेर म्हज्या वोंटाचेर घालां जाल्यार हांव एक नवो मनीस जाला म्हणून जालें. जिवंत क्रिस्त सुद्राल्ली जिणेरीत. आनी एक टॅगलायन आसो, जिवंत क्रिस्त सुद्राल्ली जिणेरीत. उजवाडले मोत, सत समजल्लें व्यक्तित्व परत अशेंत आसचें ना, तें नवें जातलें. जिवंत क्रिस्त सुद्राल्ली नवी जिणेरीत. हे आनी एक टॅगलायन आमच्या गुमानांत आसूं. किर्तनगार 51 किर्तनांत 7वे वळीन म्हणटा, हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. दूत म्हाका आनी हांव हिमा बरी धवो जातलो. हिस्सोपान म्हाका नितळ कर, हांव शुद्ध जातलो. आनी म्हाका तूं नितळ जाताना तुवें म्हाका धुलें जाल्यार हांव धवो हिमा बरी जातलो. नवो मनीस, नवें व्यक्तित्व, नवीं चिंतना सगळें जिवंत क्रिस्तान आपोस्तलांक, मागदलाच्या मरयेक, सर्व फाटलावदारांक नवें केलां. हाच्या उपरांत पयल्याच्या बरी ना. जेजूचे आपोस्तल PWD जाल्ले. PWD एपोस्टल्स. P फॉर पॅनीक, धांवचे, भियांचे. पॅनीक, भियान मुरगोटलेले. W फॉर हांवें सोमयातावन पयस धांवल्ले. सोमयात लागीं म्हाका जावंक जायना, तुजीं उतरां कोणाक समजोवंक जातात पूण धांवल्ले. D फॉर डाऊट, दुबावल्ले. P फॉर पॅनीक, भियान मुरगटलेले. W फॉर हांवें पयस गेल्ले. D फॉर डाऊट, दुबावल्ले. पूण आतां करेज, क्लॅरिटी अँड कॉलिंग. नव्या धैर्याचे जाले. नव्या समजणेची नितळाई आनी स्पश्ट समजणेचे जाले. आनी कॉलिंग सोमयाचे आपोवणें स्विकार करच्याक तयार जाले. देखून गालातकारांक सा पावल म्हणटा दुसऱ्या आवास्वरांत 20वे वळीन, गॅलेशियन्स 2:20, क्रिस्ता सवय म्हाका कुसायलो. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आतां हांव जियेता तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. जिवंत क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. साऊल पडला, पाऊल उठला. क्रिस्ता विरोधी पडला, क्रिस्ता परास उठला. येदोळो कानून कायदे रुली नियमांनी आणलो तो पडला. आतां नव्या उपादेशांनी उठला. येदोळो एका तरान आनी एकल्याक हिणसूंक दोगदूंक म्हूण वेसो सावल पडला. आतां आनी एकल्याक धैर्य दिवंक वेसो पावल उठला. देखून तो म्हणटा क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हजो मोग केल्ल्या आनी म्हजी पासत आपलीच बेटवणी केल्ल्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता म्हणटा तो. देखून जिवंत क्रिस्त सुद्राल्ली नवीच जिणेरीत आमकां पोरण्या करारांत जोशुआ प्रवादी तो सगळ्या लोकांक सांगाता घालता शेकेम म्हणल्या सुवातेर. आनी हांव आनी म्हजें सगळें घराणें सर्वेस्पराचें उतरां, ताचे नेमां, ताचे कायदे आमी स्विकार करतले हांव आनी जियेतले हांव. तुमी खंय विसवण करतात. वॉट इज युअर डिसिशन? वॉट इज युअर चॉयस? वी आर चुजींग गॉड दी ऑलमायटी.
सर्वेस्पराचे विसवण आमी करता ताची कानुना नेमां सगळीं आमी पाळटल्या म्हजें आनी सगळें हांव आनी म्हजें सगळें कुटुंब तुमची विसवण गजाली. देखून हांव आनी म्हजें घराणें आमी जिवंत क्रिस्ताक पात येवन जियेतले हांव. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले हांव. आमी जॉर्दान न्हंयचे आलतोडी आनी जॉर्दान न्हंयचे पलतडी खंयसर आमी आसल्यार खंयसर हांव गेल्यार देवा तुका खालती जावन आमी चलतले हांव. आमी आतां नव्या उजवाडान भरलेली नव्या समजणेन आनी नव्या संपूर्ण सतान सुटकेक पावुल्ली आमी तुका खालती जावन चलतले हांव. हांव आनी म्हजें घराणें गीत 80:3 5:50-4 हांव आनी म्हजें घराणें तुका आमी सांडचें नांव सर्वेस्परा आनी देवाक आमी मानचें नांव कित्याक तुवें आमकां सोडयलाय. तुवें आमकां तुज्या सतान सुटका दिल्याय. तुवें आमकां आमच्या तुज्या मोगान आमकां तुज्या मोगाच्या गोपांत आमकां घेतलाय. देखून आमी तुका सांडचें नांव. 54 पेज नंबर. हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले. योर्दानेचे आलतोडी योर्दानेचे पलतोडी जॉर्दानेचे आलतोडी जॉर्दानेचे पलतोडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कालतें जातले देवा तुका सदां कालतें जातले. देवा तुवें आमकां बक्षिलाय देवा तुवें आमकां बक्षिलाय. दया दाखोवन आमकां सांबाळाय दया दाखोवन आमकां सांबाळाय. बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय. दुस्मनांतां तुवें आमकां निवारला दुस्मनांतां तुवें आमकां निवारला. हांव आनी म्हजें घराणें सांगता हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले. सर्वेस्परा तुका नावाडटा उपकार तुजो बावडटा. तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुज्यो आज्ञा आमी घेतल्या. तुझे उपादेश सदा पाळटल्या तुझे उपादेश सदा पाळटल्या. हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले. जॉर्दानेचे आलतोडी जॉर्दानेचे पलतोडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कालतें जातले देवा तुका सदां कालतें जातले देवा तुका सदां कालतें जातले देवा तुका सदां कालतें जातले. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
वाकणणी तुका सोमिया जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू वाकणणी तुका सोमिया जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन जेजू तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आणि एक निमाणे ल्हानशें टॅगलायन आमच्या मतींत आसूं जिवंत क्रिस्त धैर्याचो सांगात जिवंत क्रिस्त धैर्याचो सांगात ए करेजियस कंपॅनियन खंयच्योय बिरांत्यो आमकां गरज ना खंयच्योय कंती आमच्यो गरज नात खंयच्योय कावच्यो आनी अडचण्यो आमी भियोवची गरज ना खंयच्याय पोंडा पोंडकुलांची आमकां भिरांत ना कित्याक जिवंत क्रिस्त आमचो निरंतर सांगाती जावन आमी काळकोच्या चिखलाच्या कोणान पडल्यारय आमकां उखल न्हू आमकां अखंड कटपाचेर आमचें पावलां हर एक पावल आमचें हर एक मेट आमचें दवरून आमच्या तोंडांत आमच्या मुखा म्हळ्यार आमच्या जिबेचेर एक नवेंच गायन एक नवेंच गीत एक स्तुती गायन घाल्लो सांगात सोमी आमचो सांगाती जावन सगळ्या आमच्या जिवितांत आज मात्र न्हय हांगासर तर आमच्या घरा वेताना आमच्या वस्तेक वेताना आमच्या वाबुराक वेताना आमच्या कुटुंबाक वेताना आमी जर तर परगांवांत आयलीं परगांवाक वेताना वा आमची हेरगडे तावन आयलेलीं आसात परस्तावन आयलेलीं आसात आमी आमच्या गांवाक आमच्या वाबुराक आमच्या जिणयेक आमच्या वेगवेगळ्या शेवटाक आमी फाटीं वेता आसतना खंडीत जिवंत क्रिस्त आमचो सांगाती जावन आमच्या सांगाता येता आमचो सांगाती जावन आमच्या सांगाता रावता आमची चिंतना आमची उतरां आमच्यो करण्यो आमच्या जिणयेची हर एक मेटां आमची जाताना घडटाना जिवंत क्रिस्त आमचो सांगाती जावन आमच्या सांगाता आसता आज आयचे एक रीत अशी ब्रेव इन थियरी नर्वस इन रियालिटी खंय ब्रेव इन थियरी नर्वस इन रियालिटी आमी थियरी मायेंत इन्फॉर्मेशनान व्हड बारीक एक धैर्यादीक पूण रियालिटींत वास्तवांत ना कांय धैर्य ना आमी एकसुरी आमी बियाची बिरकुरी इस्कॉलान 99 मार्क्स 99 आनी इल्लेशे कुडसल्यार 100 जातात 99 पूण मारो गुत्राचें जाल्यार भुरग्याक तेणें मम्मीन हेणें आंटीन अशें धरन आपण राजे पडटा एक मारो गुत्रोंक कित्याक म्हळ्यार रियालिटी ना इन्फॉर्मेशन फुल एक मारो गुत्र जाल्यार दोगांनी अशें धरन अशें वराचें पडटा रियालिटी ना ब्रेव इन थियरी मायेंत मार्क्सांनी अंकांनी रँकांनी फुल वास्तव ना वास्तव भिरांतेचें भिरांत फियर ऑफ फेलियर चलवता म्हणली भिरांत फियर ऑफ फ्युचर फुडाराची भिरांत फुडार कावालें जाता की फाल्यां कंत फाल्याक आयची कंताची पुरो कांय कंत करून एक मिनूट एक घडी तुमच्या जिणयेक कुडसूंक जाता माथ्यावाची स्वार्थ स्वभाव आसपार दोंगरा वयल्या प्रसंगांत पूण भिरांत the fear of future and fear of the failure, fear of comparisons, सरी करच्याची भिरांत ताका एक मार्क चड हाका एक मार्क उणें जालें टेन्शन सुरू
फियर ऑफ रिजेक्शन, तिरस्काराची भिरांत म्हाका स्वीकार करतात गी नांगी. एडजस्टमेंटाची भिरांत म्हाका तें जायत गी, म्हाका तें सुदारसूंक जायत गी, म्हाका तें एडजस्टमेंट जायत गी, म्हाका तें थंयसर साध्यत आसा गी जायत गी एंत भिरांत. देखून ब्रेकडावन, काजार ब्रेकडावन, संबंध ब्रेक जावन 10 वर्सांचो मोग ब्रेकडावन. कित्याक म्हळ्यार पुरा भिरांत्यो म्हाका एडजस्टमेंट जायना. हांवें सांगलें ताका समजना, ताणें सांगलेलें म्हाका समजना. देखून आमचे भिरांत्यो एकामेका आमी भिरांतेची जाल्या. मोगान आसा जें आहलें मोगाच्या सक्रामेंतान आसलें भिरांतेचो सक्रामेंत जालो. देखून ब्रोकन. पूण जेजूच्या आपोस्तलांनी भिरांते लागले. देखून तांची दारां बंद जालीं. पूण खंयच्या घडये जिवंत क्रिस्त आयलो, दारां उक्तीं जालीं. भियान कांपोन भितर रावल्ले ते धैर्याचे मनीस जाले. संवसार बदलो ना, बोवार बदलो ना, आपाय तशेंच आसात. पूण ते बदलले, तांकां क्रिस्तान बदलिलो. क्रिस्तान तांकां नवें केलें. सांत आगोस्तीन म्हणटा ट्रस्ट पास्ट इन टू गॉड्स मर्सी. कितें आदीं जालां तें देवाच्या काकुळटीक सोड. प्रेझेंट टू इज लव. कितें आतां वास्तव आसा तें देवाच्या मोगाक सोड. आनी फुडार कितें आसा देवाच्या संरक्षणेक, प्रॉविडन्स ऑफ गॉड ताका सोड. कितें जालां तें देवाच्या काकुळटीक सोड. आमी बदलूंक जायना. कितें आतां आसा तें देवाच्या मोगाक सोड. देव आमकां मोगान चलयतालो. आनी फुडार देवाच्या प्रॉविडन्साक, देवाच्या संरक्षणाक सोडू देव चलयतालो. मातेवाची सुवार्त 20:8 स्वर 20वी वळ. मातेवाच्या सुवार्थेची निमाण्या वास्वाराची सादारण निमाणी वळ म्हणाजी. सदांकाळ संवसारा स्वाखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता वाचतलो. सदांकाळ संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता वाचतलो अशें म्हूण उगडास दवरा. इम्मॅन्युएल मातेवाची सुरवातेर आसा. पयल्या वास्वारान 23वे वळीन इम्मॅन्युएल देव आमच्या सांगाता. आतां मात्र न्ही, आदीं आतां आनी फुडारांत. देखून आमच्या संगी आसाय. सोम्या लागीं तूं आमच्या संगी आसा म्हणटा आसतना आमी सोम्या सांगाता आसूं. आनी गाबया आमच्या संगी तूं आसाय सोम्या. आमच्या सुखान, आमच्या दुखांनी, आमच्या बेजारांनी, आमच्या कंतींनी, आमच्या भिरांतेनी. दुस्मान आमकां वेडो घालतना, कंत बेजार आमकां दोसतना, दुखची उतरां आमकां तोपतना, एकसूरपण आमकां बगतना, मोरणाची थड आमकां पावली म्हण बगतना सोमी आमच्या जिवंत क्रिस्त आमच्या सांगात आसा. गीत 20:3 23 पान 20:4 24. आमचे संगी तूं आसाय. आमचे संगी तूं आसा. सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय. आमकां देव तुजी ससाय. आमचे संगी तूं आसा. सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तुजी ससाय. आमकां देव तुजी ससाय. बेंबेरान तें आमकां दोस्ताना. दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. बेंबेरान तें आमकां दोस्ताना. दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना. सैत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना. सैत आमकां सोड दिताय जेसू.
आमचे संगीत तू असा सुखा दुःखात तो संगी असा जेजू देऊन तो जीससा आमकां देऊन तो जीससा कणबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू कणबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक पोत्ताना बोगसोंग करपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक पोत्ताना बोगसोंग करपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुःखांत तूं संगी आसा जेजू देऊन तूं जीससा आमकां देऊन तूं जीससा जेजू देऊन तूं जीससा आमकां देऊन तूं जीससा भोव मोगाळा सोम्या आमची मोत उजवाडाव न्हू सताद्वारी आमकां सुटकेची मनशां जावन रुपीत करून सदांच आमी आमच्या हर एका पावलांनी तुजो सांगात आमकां दिव न्हू आनी आमकां पातकांतली कोणांतली अस्कतकायांतली ल्हानपणांतली भिरांतेंतली खावजेण्यांतली आमकां वयर उबारून अखंड पात्राचेर आमचें पावलां दवरून आमच्या गितां आमच्या तोंडांत आमच्या मुखार आमच्या जिबेचेर एक नवें गीत एक नवें स्तुती गायन एक नवें व्यक्तित्व आमच्या व्यक्तित्वान तुवें घालन एक नवें जिणें रीत आमकां दाखोवन हांगासर आज हांगासर म्हाका बेळिल्ल्या पासून तूं भेटयल्ल्या पासून तूं तुजो स्पर्श म्हाका दिल्ल्या पासून तुजी समीपाय म्हाका भोगयल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी आराधन करता तुजी स्तुती आमी गायता आमकां सगळ्या जिवितांत आमी हांगा तावन उपरांत वता आसतना आमच्या जिणयेंत आमच्या वावरांत आमच्या जबाबदारेंत तुजो सांगात आमकां दी आमचे भिरांत आमकां भोगता आसतना तुजें धैर्य आमकां लाभय आमकां खावू जेणी भोगता आसतना तुजें धैर्य आमकां लाभय आमच्या कुटुंबांत कसले भिरांत्यो आसात आमच्या वावरा सुवातेर कसले भिरांत्यो आसात आमच्या शेजारा आमच्या भिरांत्यो आसात खावू जेवणी आसात आमचे लागीं मोडुल्ले संबंध आसात ते सगळे समा करून आमकां तुजें धैर्यान चलय तुजो सांगात आमकां लाभय तुजी संगातपण आमकां दी तुजो स्पर्श तुजें दर्शन आमकां दी तुजी कृपा तुजी सावळी तुजी बेसांव आमचेर तूं घाल सोम्या आमची हर एक मेट तुज्या बेसांवांनी भरलेले आमचे हर एक निर्धार तुज्या सक्तेन भरलेले आमचे हर एक चिंता हर एक योजन तुज्या सक्तेन आनी उजवाडान भरलेले जायशें कर सोम्या आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्यांचेर आमच्या भोकलेन कोण आसात तांचेर आमच्या मुखल्यान कोण आसा तांचेर आमच्या फाटल्यान कोण आसा तांचेर हांगासर आसले हर एकल्याचेर आनी कोणाक आज येवंक भोवन आसले पूण येवंक जावना वेगवेगळ्या कारणान येवंक जावना हर एकल्याक तुजी विस्वार आशिर्वादा तुजो धैर्य तुजें सांगात तुजी समजणी तुजो उजवाड तूं वाडय सोम्या आनी आमकां हर एकल्याक तुज्या मोगान तूं भर आमकां आशिर्वादांनी भर आमी सोम्या लागीं आशिर्वाद मागच्याक हे देवाडा गीत आमी गावया इथ्या बोडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया पूर्वेरा त्या रूपा नव्यो रीती आधार्या सर्वोन वेचा अस्कत्विस्या बावर्ताचे मोर्तेव्या जसे बापा तशेच पुता उल्लासानी स्तुतीजा पृथ्वी महिमासनास एका स्थळ्या
सीता tu kadogan spirita sama semi nawata. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेंता तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Moona एक सांग भावाता एकोटा जमल्या सोम्या तुझे भोवती. तुझे ताण पोशी सांग बरं पाराक्रितान परगटेल्या तुझी दिवी. तुवें आमकां दिसलाय इसमोनन आपयलाय. दैवीक जिवान भलाय गावाटान एकवटायलाय. काळजा मोनान एक सांबावा ता एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती. तुझे ताण पोशी सांग बरं पाराक्रितान परगटेल्या तुझी दिवी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्याचो तुमच्याय सोबयासो. क्रिस्तातही मोगाच्या भावानो भयणीनो सांत लॉरेसाच्या भक्तिकानो जिवंत क्रिस्ताचो स्पर्श जावच्या पयले आपोस्तल भिरांती जाल्ले कंती जाल्ले. पूण जिवंत क्रिस्त तांकां भेटले उपरांत ते गॅरंटी जाले. पयलें तांची तोंडां बाबुल्लीं पूण जिवंत क्रिस्त भेटले उपरांत ते जीव जाल्ले जीव भरिल्ले जाले. पयलें ते पुक्केला आसले पुक्केला मागीर मुखेली जाले. ते बदलाप ती युगोंडी यू टर्न आनी तस्सो जिवंत क्रिस्त आमकां यू टर्न यू गुंडेर व्हरून नवेपणान भरून दी, नव्या जिवान भरून दी, नव्या सक्तेन भरून दी, नव्या उजवाडान भरून दी म्हूण मागून नितळ काळजा मोनांनी हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक मुखार सरया. आमची उणेपणां अस्करकाय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारू सांगता. मनान चिंतोन तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां समकार मळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत
Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka महिमा देवा सखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सखीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका पाखणता सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतार आमची काकूत कर. तू बापाच्या उच्चार पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया देवा समस्तांच्या बापा देशा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणून आनी एकाच काळजान तुजो मोग करून तुवें फावो केलें पवित्रानाचे जरी नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या देखून मनान तो स्तुतीर पवार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तिस भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां कोटांची यशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धनदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. बरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रूची आनी जुआंवची पाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सकट वेजमेज जावन सालमांवच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जालो. तें पळयोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाजे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात. आमी आमचे काश्य पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक केलां काय कितें? अब्राहमाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजेर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार बगेवंत ताणें नितीवंतपण जावन आशिल्ल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुनीगाराक तुमकां सोड दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या करताक तुमी जिविशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमीन साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर बावात दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरल्या बावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकट पळयतात. तरी भावानो, जें तुमी केलां
तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणां. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण सोमेस्त प्रवाद्या मुखार आदींच सांगून दिलां तें हे बरी सिद्धी केलें. तुमी तर देवा थंय पाटी पडटा. तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परांत तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भगेवन प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर संगती नव्यान रस्तो काळ येसर जेजू सरगार आसूंक जाय. कित्याक मोयजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेल्या बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दी जाय आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे पडजे मदलो भायर उडय जाय. खरेंच सामवेल पर्या प्रवचन केल्ले सर प्रवादी ह्या दिसा विशयन पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्याचीं भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्लाचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हळें, तुजे संततेथी संवसारांतल्यो सर कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्यान आपलें कोटेपण सांडून देवा थंय परतुचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे ससी पयलो धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे आखे प्रितमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे आखे प्रितमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे आखे प्रितमेचे. मनीस कोण तुवें तसो उगडास करचा, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करचा. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे आखे प्रितमेचे. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रस्नांचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांयांतळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे आखे प्रितमेचे. गोरू वासरांनी रानवड सावसां, अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली, सागराची गुंडाये हेणे तेणे धांवतात त्यो जिवी लेगून. सगळेंच ताची आदी तुवें केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हरते नांव ते तुजे आखे प्रितमेचे.
Alleluia, Alleluia. दिसो ऐसो सर्वेस पोरान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेच पोडू तुमचे सवयाचो तुमचे Sole asso, सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमया. त्यावेळी एम्माऊस जावन फाटी आयलेल्या शिसांनी तवळ वाटेर आपणाक घडयल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटाना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच गबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखतांव काय म्हूण चिंतून त्या कांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक गबारल्यात? तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय. हांव तो म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसा तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संग सतमानूंक ते आनीकय दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा. तांणी ताका इंगळ्यार बाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो त्यो संगती तुमच्या सांगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइशेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुजलेमांत सुरवात करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. एक कुडको बाजिल्ली मासली आनी 100 तरांचे सॉस. क्रिस्त ते मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांत लॉरेसाच्या भक्तिकानो, हांवें टॅगलायन सांगलें, एक कुडको बाजिल्ली मासली आनी 100 तरांचे सॉस म्हणून. पाद्र्या बुकालें कांय मोतीन करेक्ट उजवाड नातल्या बरें उलयता गे अशें म्हणून बगोवंक पुरो. आतां मासलेची रेसिपी कितले जाय युट्यूबार वसा, आमच्याच रांदपा कुडांत किचनाक वसा, दादो अशी आसात. हांवें एक ल्हान पट्टी करूंक पळयली, फिश रेसिपीज. सुशी फ्राय, फिश सुशी, साशिमी फिश, कारिमीन फ्राय, टॅमरिन ग्रे, बाळे एले फ्राय, टेरीन फिश, पुली मुंची, पत्रां आनी मच्छी, फिश बर्गर आनी फिश फिंगर्स, फिश क्रॉकेट्स, सॉल्ट फ्रिटर्स, चेट्टिनाड फ्राय, कराई कुडी करी, तंदूरी फिश, तंजावरी फिश, काश्मीरी करी, लेमन गार्लिक, योगाट, पॉम्फ्रेट मसाला, पुलाव फिश मसाला, मच्छी कट्टे, फिश कटलेट, सालोनी टिक्का, कोचिन मोली, रवा, तवा, ताई आनी मत्तिगो भरपूर आसा. ही एक पट्टी असो. पूण आज लुकाच्या 26व्या वस्वारान 40 आनी 2 वळ, लूक 24:42, एक ल्हान फिश फ्राय कुडको तांणी जेजूक दिलो गय. ल्हान फिश फ्राय कुडको, इंग्लिशांत ब्रॉइल्ड फिश, पीस ऑफ ब्रॉइल्ड फिश म्हण आसा. म्हळ्यार डायरेक्ट सीदा उज्यांत बाजिल्ल्या एका मासलेसो ल्हान कुडको तांणी दिलो.
जेजूक तुमच्या लगे काय म्हणे खाऊंक आसा की म्हणटा आसतना एक ब्रॉइल्ड मासलेसो, एक भाजल्ल्या मासलेसो, एक ल्हान कुडको ताणी जेजूक दिलो. लुकाच्या 26व्या बसवान 40 वळींत ही एक गजाल आयच्या सुवार्थ्यांत आसा. आतां मासली जावं जेवण जावं दिलें म्हणटाना एक बांद जालो. हॉटलांतच कोणी कोणी येवन ओट्टूक जेवतात आसूं, पूण आमी काले एक कोणाक एकल्या कुडको दिलो म्हळ्यार आवयन पुताक, नाल्यार भावान भयणीक, या भयणीन भावाक, या मोगाच्या कोणाकी, या घोवान बायलेन पती पत्नीन एकामेकाक कांय चिकनाचें काळीज तुका, चिकनाचें आड म्हाका अशें म्हणून कांय मोगान दिवचें आसता. कोणा कोणाक वाटेर व्हेल्या गाळी तुका हे चिकनाचो कुडको म्हणून थंय वाटेर रावन दिनात न्ही. तशें म्हळ्यार हांगासर थंय एक केदोय लावन मासलेचो कुडको या फ्राय फीश, ब्रॉइल्ड फीश आसूं ते एक बांद, एक संबंद, एक बांदावळ थंय आसा म्हणून जालें. ते एका तराच्या घुसपट्यांत, गोंदळांत, दुबावांत आनी वयगी न्हयगी मेल्लेंगी आनी गोणगी आनी गणगी अर्दो जीव आहलो की मुक्काल जीव आहलो की म्हणल्यार एका भिरांत तेन काव जेणेन एक ल्हान कुडको केल्यार म्हणना एक ल्हान कुडको सोड मेल्ल्याक जाल्यार मेल्ले आसो न्ही म्हणून एक ल्हान कुडको दिवन सोडलो. जीव आहले म्हण कळल्यार गट्टी एक बरो करून एक 4 कुडके दिता आहले. हिंगा अर्दे मेल्लेंगी सगळो जीव की वयगी न्हयगी म्हणून कांय एक कुडको मात दिलो ताणें. पूण जेजून तांकां साबार तराचे सॉस दिले. हे सॉस खंयचे? आमी आमच्या गाद्यांक क्रिमी किटनाशकां घाल्ल्या बरी आमच्या चिकन कुडक्यांक आनी बरें घालता बळे आनी ते क्रिमी हे न्ही, सॉस न्ही, हे स्पिरिच्युअल सॉस, आत्मीक सॉस दिले 6 तरांचे. तांकां सा 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 सो सो अशें म्हणयत आमी. पयलें सा म्हळ्यार समाधान. फस्ट सॉस नंबर 1 समाधान तुमकां म्हळें. एका तराच्या लढाई नातली आतां घालपा नासल्या बरी, पूण एका तराच्या घुसपट्यान पीसस एका वांटे वांटे जाल्यार इन पीसस हे पुरो आपोस्तोल एका तराच्या पीससान जाल्यात फाटला उदार पुरा. एका तराच्या ना समाधानांत घुसपडून आनी गोंदळांत आसा देखून तांकां पयल्यान सा म्हणलें, समाधान म्हणलें. पयलें सॉस जेजून दिलें, समाधान तुमकां. मागीर हांची तोंडां बरा बावोन कुरवोन बरवोन आसात जेजूच्या मरणा उपरांत देखून आनी एक सॉस दिलें, संतोष. संतोषान आनी विस्मितान तें भरलें. दुसरें सॉस संतोष दिलो. मागीर पुरा जेजून 3 वर्सां सुकयलां, शिकयलां, समजयलां, कालें जाल्यार ही मोत अर्दी जाल्या, कुड्डी जाल्या, दुबावान आनी काळोखान अंधकारान भरल्या देखून तांकां समजा सारकें समजणी दिली. P3 पेंटाटूक म्हळ्यार पयले 5 बूक, मोइजेची कानून, कायद्यांचे पेंटाटूक पयलीं 5 पुस्तकां, उत्पत्ती, निर्गमन, हे पुरा पेंटाटूक पयलीं 5 पुस्तकां. ताची समजणी दिली. तातूंत कितें आसा? मोइजेची नियमांत मोइजेची 5 पुस्तकां कितें आसा? प्रॉफेट्स, P2 फॉर प्रॉफेट्स, प्रवादी कितले आसात, व्हडले आनी धाकटे तांचें ताणें कितें सांगलां, ताणें कितें प्रवाद केला तें तांकां शिकयलें, समजयलें. आनी ह्या P3 फॉर साम्स, इंग्लिशान P येता, साम्स, किर्तनांनी कितें सांगलां तें शिकयलें. तांकां समजणी दिली. तांच्या मोतीक, काळजाक, तांच्या व्यक्तित्वाक समजणी दिली. सॉस नंबर 3 समजणी. आनी सॉस नंबर 4 सत्मंता. भावार्थाचें तेणें त्या सत्मानूंक ते कश्टांत जाल्ले, सत्मानूंक तांकां कश्टांचें जालें पूण तांकां सत्मानिशें केलें. सॉस नंबर 4 सत्मंता. 6 सोंसणीकाय. जेजून कश्ट सोसूंक आसात, सोंसणीकायेन जडाई व्हावोंक आसा. तितलें मात न्ही, तुमी सोंसणीकायेन तुमी रावोंक आसा, सोंसणीकायेन फुडारांत वचूंक आसा. आनी एक सॉस नंबर 5. मागीर आनी एक सॉस नंबर 6 सोबीत सुदराल्लें जिवीत. जिणी बदला पासो पातकांच्या बोक्साण्याचो संदेश म्हळ्यार नवें जिवीत आपणायल्लें. तुमी आपणावंक आसा, हेरांनी आपणाक तुमी शिकोवंक आसा. सॉस नंबर 6 सोबिल्लें सुदराल्लें जिवीत.
समाधान, संतोष, समजणी, सत्मन धुंकू आपोवणे, सोसणीकाई आणि सुधराल्ले सोबायिल्ले जिणे. एक ल्हान फिश फ्राय दिल्ल्याक 100 तरांचे आत्मीक सॉस तांकां मेळ्ळे, 100 इनामां मेळ्ळीं, 100 गिफ्ट मेळ्ळे. जिणी घुसपडेची, भिरांतेची, कावजनेची केदाळे जावंक जाता आसा, तांची मात्र आमची जावंक जाता आसा. कोणे एकल्यान कालें करचें वृत्ती म्हणटाना हॉटेल घालूंक पळयलें, नॉन वेज हॉटेल घालीं. मागीर कालें बरें एडवर्टायजमेंट जायची न्ही, कालें म्हणी एक इन्सेंटीव जायचे लोकांक येवंक. देखून कालें करचें म्हणटाना एक आयडिया आयली. देखून त्या मनशान हांगासर फ्रेश ताजा मासली भाजून ऊन दितात म्हूण बोर्ड घालूं. हांगासर फ्रेश ताजा मासली भाजून ऊन दितात म्हूण बोर्ड घालूं. लोक तशें म्हणी पळोवन येवन दी म्हणून. मागीर एकलो गिरायक आयलो. ताणें म्हळें हें कालें सायब हांगासर हॉटेल आहा म्हण आमकां कोत्ता परत्याक हांगासर म्हण तुवें काल्याक घालीचे. हो वय परत्याक घुसपडलें. हो देखून हांगासर म्हण काण दुसरोच बोर्ड केलो. हांगासर म्हणलो बोर्ड काडलो, ताजा फ्रेश मासली भाजून ऊन दितात म्हण बोर्ड नोत घालूं. मागीर आनी एकलो गिरायक आयलो. ताणें म्हळें हें ताजा आनी फ्रेश म्हळ्यार एकच न्ही सायब. तें कालें रिपिटेशन पुनरावर्तन केलें. देखून कालें. देखून आनी तो बोर्ड काडलो आनी एक बोर्ड घालो. हांगासर फ्रेश मासली भाजून ऊन दितात म्हूण घाली. मागीर आनी एकलो गिरायक केलें. कोण म्हणी पाड जाल्ली मासली, पवंट्या जाल्ली मासली भाजून दितात ते परत्याक तुवें फ्रेश म्हण काल्याक घाली. देखून हाका टेन्शन जालें, घुसपडलो. बोर्ड काडून आनी एक घालो. हांगा मासली भाजून दितात म्हणून. हांगासर न्ही मासली भाजून दितात, मासली भाजून ऊन दितात म्हूण घालें बोर्ड. मागीर एक लायलें भाजिल्ले उपरांत ती ऊन तासता सायबा. ती उजार नाल्यार गॅसार भाजची न्ही, परत्या ऊन म्हूण घालूंक काय. देखून आनी ताणें बोर्ड बदलून मासली भाजून दितात म्हूण घालीं. हांगासर मागीर एकलो आयिल्लो म्हणाले हांगासर हे नॉन वेज हॉटेल म्हणटा न्ही एकच गोबी मंचुरी भाजून दितात नाल्यार मास नाल्यार मासली भाजी परत्या तुवें घालीजे म्हण आसाय. देखून भाजून दितात म्हूण नोच बोर्ड करून घालूं. मागीर आनी एकलो आयलो हांगासर दिवंकूच आसचें न्ही हॉटेल भितर दवरून बँकान दवरूंक आसचें, दिवंकूच आसचें दितात म्हूण काल्याक घालीचे. मागीर आनी तो बोर्ड घाल भाजून म्हूण एक नोत बोर्ड घालें, भाजून म्हूण मात्र बोर्ड घालें. मागीर पयलीं आयलो घराक मागीर आयलो हें कळ्ळें सायब पयलें म्हण समज आतां भाजून म्हळ्यार कळ्ळें. हांगा कळ्ळें भाजतात की या आमी उकोडटा की कळ्ळें म्हण कळ्ळें. बोर्ड मागीर तो आनी कितें टेन्शन असो बोर्ड काडून उडयलें आनी हॉटेल बंद कर न्हिदलो वचून. तशें जिणेंत खंयच्याय वेळार कोणायकी घुसपड गोंदळ आनी दुबाव येवची साध्यता आसा. पूण जेजू आमकां समजणी, संतोश आनी आमकां समाधान आनी आमकां सर्तीक सत्मानूंक आमकां घटाई आनी दिश्ट आनी आंतरीक दिश्टी सगळें सोमी आमकां जिवंत क्रिस्त दिता. आनी आमकां तोच जिवंत क्रिस्त संतोशान, समाधानान, समजणेन आनी सर्तीक सोबयल्ल्या जिणयेंत सत्मानूंक सर्तीक बाबडताच्या गुटायेन भरलेली आनी सदांच सोसणीक जावची सॉस जिणयेक आत्मीक सॉस दिवन दी अशें मागया. आमेन. मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधय तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे पोरासणारा सृष्टी करणारा हरेची बी हसिता तुका नावाडटा तुझे मुखार सरपडटा तुका वाकणटा ती सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या हरसिता विस्तार रंगळ उतरां
आनी तुका वंदिता येसुमिया भोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंगई तुगे तिचे सोवे आकाश तुगे ज्या बाबा बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार त्या बाबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नेकल्या पवित्र बेचादवाक सर्वेस्वर मानून घेव. मोगाच्या बापा या पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासून उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता भू. तेतून दयाळायेन मानून घे आनी तुका विश्वासी राबो. आम्हा सोमेस्तांक तुजो आदार लाभूय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवेयाचो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्तदा भजनां आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्कांची बली तोच तो दुलभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां लाभयलें. देखून दुता भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता काकाचे जय. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता भू. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचा आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत बरवतले. हे म्हज्या बुडासाक करात. बावार्ता सगुट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या सोम्या जेसू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती म्हणी उडास करताबो आनी हो जिविता सोडून आनी सडवणीची काल तुका समर्पिताबो. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताबो आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताबो. सर्वेस्पराक या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा आनी सर याजकी वर्गा बराबर या आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. एक घडीभर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरले आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेसा तुज्या पडसळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरी देवाचे माये सांगती सांजुजे तिसोपती भगवंत धर्मदूत संत आंतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद बेदार बापा सर्वंदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंडाराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापाचें प्रार्थन एकूटाम जावन सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता अशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर ताच्या वायटांतले आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां लाभय. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्त जेणें बरोबर शानत एकतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार सटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दे. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदांक काळ तुमचे सवयांचो जिवंत क्रिस्तान दिल्ली वांटली शांती एकामेका संगी आमी वांटून घेवया. देवाची शेळिये संसाराची पाप काटेले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराची पाप काटेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्या ती सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुखार शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची भीत जीवदातारा मुखार शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची
जीवदाता कितली मोवाळका कुल तुझी असीम दयाळाय सगळींची दैविक आनंदा दुसरची पवित्र करची नामची मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभायची भीत जीवदाता आमच्या काळसानी करबिना पाटय सांगात आमच्या पोयना सिल्वर स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सरकार मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभायची भीत जीवदाता सर्वेस्परा पवित्र बापा आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा म्हणून आनी दाकार रोसान भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुनर्जीवन जालें जेजूची कुडरगत दिल्याय ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां लाभूय आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावूय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस पडू तुमचे सोबे याचो तुमचे सोबे असो आणि सर पोतवेदारू देव बापू आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदेक बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस विगर आद्यापाडी हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा सोस आमकां ताणें दिल्यात आनी हांवें तांकां एक 7 कुडसूंचे जाल्यार हे सोस ताचो अर्थ बरो संदेश आमकां दिला संदेश दिला जिवंतपणाचो संदेश आराधना मारिफात जिवंतपणांतावन आमी कशे साक सावचे म्हणल्यार तो संदेश दिला आनी आमच्या जिणेंत आमी कसो सोस जायचे म्हणलो संदेश दिला देखून 7वो संदेश हांव कुडसून ताका देव बरें करूं म्हणटा आयच्या तेसाची लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र तळार ह्या नोवेनाक आपलो इरादो आत्रेक घेवन आयतात पिरचेंत जावंक पुरो मुर्दोम जावंक पुरो जेवणा बाबतींत प्रायोजक ह्या जेवणा बाबतींत वंतिके दिवन आदार दिला ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तूं जिवांत जेजू ह्या पास्काच्या वाती तावन मेळचो तो उजवाड तांच्या काळजा मनांत उजवाड फांको दे जेजूस तूं उजवाड तांच्या काळजा मनांत जावं आनी ह्या वातीचो उजवाड तांकां मेळो म्हूण मागता आनी तांच्या कुटुंबांत आसलो सर्त असो काळोख पयस जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यार मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानोच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ओशिन मस्करेनस दुपदकट्टे ओशिन मस्करेनस दुपदकट्टे रोनाल्ड मेंडोन्सा कुंटल नगर रोनाल्ड मेंडोन्सा कुंटल नगर आस्निल डिसोजा मुक्कामार चिन्नस्वामी एंड फातिमा बेंगलोर
చిన్నస్వామి అండ్ ఫాతిమా బెంగళూరు. ఐచి ముర్దోము గీతా మెండోన్సా కొళాల్గిరి, గీతా మెండోన్సా కొళాల్గిరి, జోకిమ్ పింటో నిడ్డోడి, జోకిమ్ పింటో నిడ్డోడి, విన్స్టన్ సల్డానా కార్కల్ టౌన్, విన్స్టన్ సల్డానా కార్కల్ టౌన్, లాన్సీ డిసోజా మియార్, లాన్సీ డిసోజా మియార్, एनसी मेंडोन्सा पेर्नाल, एनसी मेंडोन्सा पेर्नाल. कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी ह्यो नवाती स्विकार करीत. Saloresa patron santa mukta voda kiti vota vinati kar mogal bokta pautu amka marti santa. San Lorenzo novenaचे मागणे ये जैते वन मार्जुरा सान लोरेसा तन्ना प्रायलीस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या. आयकमचे कालते मागणे वरत्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या. जीव बावाक तेर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळ शंकर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखय शंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंक आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शंकर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. सान लोरेसा मरिफात बरें काम मेळिल्ल्या खातीर, गँग्रीन जाल्लो पाय गूण जाल्ल्या खातीर, एग्जामान डिस्टिंक्शन मेळिल्ल्या खातीर, एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर, बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, ल्हान बाळक्याची भलायकी बरी जाल्ल्या खातीर, जायत्यो मेळिल्लो उपकार लाभुल्ल्या खातीर देवाक अर्गांज आनी होगळाप जावं. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सान लोरेसाच्या मजतीन 94 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 21 जाणांक बरी सैरीक लाभोंक, 8 जाणांक पॉयंट बऱ्यान जावंक, 12 जाणांक भुरग्यांक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळोवंक, 7 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, 15 जाणांची विजा फाटीं मेळोवंक, विजा लाभोंक, 28 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक, 40 आनी 100 कुटुंबान समाधान शांती लाभोंक, 100 जाणांचे बिझनस बरें जावंक, 40 आनी 2 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 10 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक, 11 जाणांनी चिंतिल्लें काम बरें जावचे खातीर सान लोरेसाची मजत घेवन सर्गींच्या बापा लागीं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागया. Dar tuya spiritache somya आणि संसाराचे रूप तू नोवेंक. Dar tuya spiritache somya आणि संसाराचे रूप तू नोवेंक. सांत लोरेसाच्या मजतीन 100 जाणांची गोमटी दूख, 12 जाणांची पाड दूख, 11 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावं, 10 जाणांची शेळ कोंकली गुण जावं, 8 जाणांची मानसीक पिडा, उस्मडीची पिडा, तकली पेडाची पिडा, 4 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं, 7 जाणांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवं, 4 जाणांच्या पांयांतले किळे, 2 केसोळी सामकुळान आपय जावं, 19 जाणांचे हात पांयांचे गांठी दूख गुण जावं, 7 जाणांचे लिव्हर समस्ये, 6 जाणांची पिड्स पिडा, फर्स्ट ग्रेड असली किडनीचे पिडा, 5 जाणांची किडनी पिडा गुण जावं, 18 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल जावं,
6 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं 52 भुरग्यांक परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक 14 जाणांचे परगांवांत बरें काम मेळोंक 14 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावचे खातीर सान लोरेन्साच्या मजतीन जेजूच्या वर्त्या नांवान बापा लागीं आमी मागया. इतल्या उत्तम सौम्याक तुझ्या नावाडत्म्या मोच्या ताच्या विचित्र कृत्यानी हो संसार भरून गेला. तुझ्या स्पिरिताके सौम्या आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सान लोरेन्साच्या मजतीन 14 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावं 13 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं 6 जाणांचे मन परिवर्तन जावं भायर पडलें भांगार मेळोंक 11 जाणांची आर्थीक स्थिती सुदरावण जावं 14 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 19 जाणांक आमाल पिवणें सोडूंक कुरपा मेळोंक 21 जाणांचे जाग्याचे समस्ये पर्याय जावं 17 जाणांक मतीक समाधान मेळोंक 15 जाणांचे रीण फारीक जावं 7 जोड्यांचे काजर जिवीत बऱ्यान जावं 11 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस जावं 12 जाणांचे शिरांचे समस्ये गुण जावं 16 जाणांची एलर्जी 5 जाणांचे हार्टाचे समस्ये 4 जाणांचे मायग्रेन 6 जाणांचे गॅस्ट्रीक समस्ये गुण जावचे खातीर 15 जाणांक कामांत भद्रती मेळचे खातीर अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोवंक बोरवेलांत उदक मेळोवंक पांयांत आसची सर एलर्जी इचिंग बॅक्टेरिया इन्फेक्शन गुण जावं 10 जाणांची बरो गरजागो मेळोवंक वायट सक्तेतावन सुटका मेळचे खातीर जेजूच्या नांवान सान लोरेन्साच्या नांवान मजतीन बापा लागीं मागया. तुझ्या स्पिरितान धाड सौम्या रचना नवी करच्या या संसारांत तूं धाडता हो संसार बदलच्या तुझ्या स्पिरिताके सौम्या आणि संसाराचे रूप तो नवे कर. सान लोरेन्साच्या मजतीन प्रत्येक देसावां खातीर आमी मागता. एनान म्हणलो तरणाटो बेगीन आवय बापाय लागीं घरा पाटी येवंक ताणें तें खंयच्याय बंदडीत आसता जाल्यार ताका सुटका लाबोंक एका बाबाक विजा ऍडकड येवंक रिन्यूवल जावंक दोगांक दुबईंत बरें काम मेळोंक एकल्याक सोलोंक पांयांक बोळ मेळोंक दोगांक परगांवांत बरें काम मेळोंक MICUंत आसच्या एका भावाची भलायकी बरी जावचे खातीर मागया. ह्या पवित्र तळाक दान दिल्ल्या हर एका दानी खातीर आमी मागतना बरें दान ह्या पवित्र तळाच्या योजनाक मेळचे खातीर आमी मागतना ह्या तळाच्या सर योजना खातीर कामां खातीर वावरा खातीर देसांव खातीर आमी मागता. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ್ ಬೌದಿತ್ತಿನ ಪುರಾ ಬಂಧು ನಗಲೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿ ನಗಲೆಗೆ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗದ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡ ಈ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಎದುಕುಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಪುರಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯನ ಗುಣ ಮಲ್ತದೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಲು ಶನಿಗ್ರಹಾಚರಣದ ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿಲಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರಡೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಾ ಕೋರಿಕೆನ ದೇವರೇ ಕೇಣಿಲಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಜಾಗಡ ಬೌದಿತ್ತಿನಗಳ ಮಾತರೇಗ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ದೇವರ ನಡೆಪಾದ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಪರಿಪರ್ಯಾಪ್ತ ಫಲಪ್ರದಾಕವಾಡು ಪಂಡ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಯಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಡ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ದೇವರಡ ನಟ್ಟುಗ
ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಶಿಳಿದು ಬರ ಬೇಗ ಬರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲೆಲೂಯ 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 हालेलुया 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 देवाच्या वरच्या मोगान अमेरिका इराण इस्रायलमध्ये राहुले 14 दिवसाचे तात्कालिक सीज फायर जाल्ले झगडे परमनंट रावच्या खातीर मध्य प्राच्य अमेरिका इराण इस्रायलान स्वतंत्र समाधान सगळ्या गल्फान समाधान शांती संसार राहिल्या अशांती असमाधान रावंक कुटुंबान समाधान शांती मेळोवंक जिवन जेजूचे समाधान शांती सगळ्या संवसाराक लाभोवंक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत लाभोवंक आमच्या कुटुंबांत लाभोवंक आमा समेस्ताते लाभोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा लाभोवंक दैवी काकूळट लाभोवंक दैवी काकूळटीन संवसार रायिल्ली झगड्याची काळी मोडां संपूर्ण तरान निवारूंक ह्या जाग्यार येवच्या सगळ्या भक्तिकांचेर भावार्थ्यांचेर आशीर्वाद मेळचे खातीर देवाचेर भरवसो दवरून आमी मागया हालेलुया 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 भला 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 एंद भला 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 अलंबल शिलमात्स बलंबल भला जेजूच्या नावान जेजूच्या रक्तान जेजूच्या सक्तेन जीवन जेजूच्या नावान शांती समाधान सगळ्या संवसाराक लाभोवंक सगळी सगळी नापय जावंक सगळ्या लोकांच्या रायिल्ली खरग निवारोवंक सर तराची पिडा शिडा घोण जावंक बरी भलायकी समाधान शांती लाभोवंक सान लोरेस आमची मागणी बापा लागीं वर्तोवचे खातीर जेजूच्या नावान आमी मागया आमेन 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 शेकी बावर्त्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव निचियोन सरकारीची संगता ससना देवा होबळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवन तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां आनी आमचे सुकलेल्या मुशिदा तशें आमची घरकां मागोस आनी आमकां पडोवन दिवनाका Salore sumartira ama pasat veratika Cristo băsâne ca mi pauzonce ca प्रार्थुया ये सर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवणाच्या उज्याचेर जैत वराशेंत वेंकेलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हण लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सालोरेसाच्या मजतीन जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या सक्तेन बापाच्या कृपेन आनी काकुळतीन दैवीक काकुळतीन सर आमची पिडा शिडा गोण जावचे खातीर आमी मागया आतां प्रधान याजक ह्या खातीर आतां मागतलो सोम्याचे नावी आमचो आधार काणेरस्ता सेवाणी सोंसा सोम्या दयेन आयक मुजे मागणे आणि तुझी भूक तुझे सरशीन पावून दी सर्वेस पडू तुमचे सोबयाचो तुमचे सोबयासो प्रार्थुया ये सर्व पदवेधरांनी ससन देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्ट म्हणजे तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन देवडलेल्या सर बांदपाचो रंगा सोडय
मोतीची कुडीची सर दूख तांच्या पयस कर. तुज्या कडेन काकू तुजे पातयो आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां साल लॉरेसाच्या प्रत्येक मजती कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सावास असो संतोष समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली तातोसकाय तांची जावून दी. अशें शांती जोडली दी तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावून जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमिया मरी आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाड व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवूं. आमेन. सर्व पदवेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाल रावो. आमेन. वचून यात क्रिस्त जे शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाची उडुपकार. हालेलुया हालेलुया. पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूर्त मेळोवं, पातकांचे बोगसाणें मेळोवंक आनी ह्या मरिफात कुडीक भलायकी आत्म्याची घटाय मोतीक समाधान लाभो. ह्या पवित्र तेलाच्या माकणे वरवीं पवित्र आत्म्याची कृपा मेळोवंक आनी ह्या मरिफात भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन भावर्थान मागल्या मागण्या मरिफात आमकां बरी भलायकी पवित्र आत्म्याचे देणें लाभच्या खातीर उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावून पवित्र आत्म्याची सुरवात मागया. ಆವನಾಕ್ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾವನಾಕ್ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಸರ್ವರು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭೇದವು ಇನ್ನೇಕೆ? ಸರ್ವರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ, ದ್ವೇಷವು ಇನ್ನೇಕೆ? ಸರ್ವರು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭೇದವು ಇನ್ನೇಕೆ? ಸರ್ವರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ, ದ್ವೇಷವು ಇನ್ನೇಕೆ? ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಸರ್ವರ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಲ್ಲವೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸರ್ವರ ಬದುಕು ಕೆಲ ದಿನವೇ, ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣವೇ. ಸರ್ವರ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಲ್ಲವೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸರ್ವರ ಬದುಕು ಕೆಲ ದಿನವೇ, ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣವೇ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮೊಘಾಳ್ಪುತ ಸೋವೆ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮೊರಿ आशीर्वादी आमका जेसूच्या भोवभोवीत काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा अंबसर भगवंत कृपेचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुत्राचे नवे नावे आमेन